नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. देशाचे शेतकी मळा घटमूट करपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेतकी सहकारी पतसंस्थां खातीर वेगवेगळे उपक्रम लायले चालीक. 18,000 पीएसीचे संगणकीकरण, शेतकी मालाक 500 गुदांव. छत्तीसगडात प्रधानमंत्र्यांनी 34,000 कोटी रुपया खर्चाचे प्रकल्प लायले चालीक. 1600 मेगावॅट लारा थर्मल प्रकल्पाचे लोकार्पण. गोय, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्राक वीज पुरवण. आसाम सरकारान मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदो घेतलो फाटी. 94 प्रबंधक सेवा मुक्त. राज्यात बालविवाहाक येतलो आळाबंद. मुखेलमंत्री हेमंत शर्मा. गोयात फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षणा खातीर पुनर्रचना आयोग नेमपाची प्रक्रिया. वेंचणूक आचारसंहिता लागचे आदी. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत गोयात आप आनी काँग्रेसीची युती. गोंयच्यो दोनूय सुवात्यो काँग्रेस लढटली. विरोधकांनी एकठांय येवपाचो काँग्रेस आनी आपाचो उलो. आणि भारत आणि इंग्लंड हांचे मदीं चालू आशिल्ल्या चवथ्या कस लावपी क्रिकेट सर्तीच्या दुसऱ्या दिसा भारताच्यो 7 गडे वगडावन 219 धांवड्यो. इंग्लंडाची अजून 134 धांवड्यांची आघाडी. आणि आता खबरो विस्तारान. देशाच्या शेतकी सहकारी मळा घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत भारत मंडपमात देशाच्या सहकारी मळार वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायले आनी बुन्याद घाली. संवसारांतलो खाद्यान्न सांठ्याचो सगळ्यात मोठो भांडार प्रकल्प प्रधानमंत्र्यांनी चालीक लायलो. 11 राज्यांनी 11 मुळाव्या शेतकी सहकारी पतसंस्थांनी हो प्रकल्प चालीक लायला. खेरीज 18,000 मुळाव्या सहकारी पतसंस्थांनी संगणकीकरण चालीक लागला. शेतकी मळार 500 मुळाव्या शेतकी पतसंस्थांक शेतकी मालाचे गुदांव आनी हेर मुळाव्यो सुविधा उबारपा खातीर सरकारान हातात घेतिल्ल्या खासा प्रकल्पांची प्रधानमंत्र्यांनी बुन्याद घाली. ह्या सुविधांक लागून खाद्यान्न पुरवण साखळी घटमूट जातली. अर्थवेवस्थेक बळगे मेळटले. सहकारा वरवीं समृद्धी जातली. भांडार येवजण शेतकी सहकार मळार मोठो बदल हाडटली. देशाच्या खाची कोनशांनी फुडल्या 5 वर्सांत शेतकी वेअरहावजाचे जाळे विस्तारतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी. इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा. इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे. उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर जब उनको ठीक लगे कि हां अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे. विकसित भारता खातीर सहकार संस्थांचे मोठे योगदान आसतले. फुडल्या 5 वर्सांत 2 लाख सहकार संस्था सुरू करपाची मोख सरकारान दवरल्या. शेतकी सहकारी पतसंस्थांनी नवे नवे तंत्रगिन्यानाचो वापर करून नव्या भूमिके खातीर सिद्ध जावचे असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि, इसके लिए मैं आप सभी की भूमिका, सहकारी संस्थाओं की भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है, इस बात को समझता हूं. इसलिए आप सभी से मेरी अपेक्षा भी कुछ ज्यादा है. और आखिरकार अपेक्षा तो उन्हीं से होती है जो करते हैं. जो नहीं करते उनसे अपेक्षा कौन करेगा. आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे,
हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगडात विकसित भारत विकसित छत्तीसगड कार्यावळीक व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान मार्गदर्शन केले। ऊर्जा सुरक्षेच्या मळार 34,000 कोटी रुपया खर्चाचे प्रकल्प प्रधानमंत्री चालीक लायले आणि बुनियाद घाली। तातूंत महामार्ग आणि रेल्वे मार्ग विस्तार, कोळसो येरादारी, वीज पुरवण आणि सौर ऊर्जा निर्मितीच्या मळावेल्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा। छत्तीसगडाच्या रायगडात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ म्हटल्यार एनटीपीसीच्या 1600 मेगावॅट लारा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशनाच्या पहिल्या पावण्याचे प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्राक लोकार्पण केले आणि दुसऱ्या पावण्याची बुनियाद घाली। ही कार्यावळ व्हिडिओ परिषदेवरवी जाली। औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाच्या ह्या पहिल्या पावण्याचेर सुमार 15,000 कोटी रुपया खर्च जाला, जाल्यार दुसऱ्या पावण्यार 15,530 कोटी रुपया खर्च जातलो। या प्रकल्पात तयार जावपी 50% वीज छत्तीसगडात वापरतले, जाल्यार उरिल्ल्या 50% गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोय, दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेलीक पुरवण जातली। या राज्यांनी वीज पुरवणेत सुदार जातलो। प्रधानमंत्र्यांनी उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली। गरिबांक लुटिल्ल्यांचो पैसो परत हाडपाचे उतर आणि गॅरंटी आपणे दिल्ली, ते प्रमाण आयज भ्रष्टाचाराच्या काळ्या पैशा आड कारवाय सुरू जाल्या, अशें प्रधानमंत्री उलयले। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा। ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आप को खपा दिया। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। काँग्रेस पक्षाक परिवारवाद, भ्रष्टाचार आणि तुष्टीकरण हे सोडून आणि कांयच मना खातीर वावुरपी काँग्रेस तुमच्या आमच्या परिवाराचो विचार करूंक शकना, अशी टीका प्रधानमंत्र्यांनी केली। 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ रुपए रास्ते में ही कहीं न कहीं कोई बिचौलिया चबा जाता। बीजेपी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत भी युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए 28 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसके बिचौलिए भी इसमें से 24 लाख करोड़ मार लेते। बीजेपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी 2.25 लाख करोड़ तो अपने घर ले जाती, किसान को पहुंचते ही नहीं। गोयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभेचे वेंचणुकेक राजकीय आरक्षण मेळचे म्हणून मागणी घेवन गोयचे शिष्टमंडळ मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणान खाला काल सांजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेळ्ळे। येता ते वर्स 2027 विधानसभा वेंचणुकेत अनुसूचित जमातीक 4 सुवाती मेळच्यो म्हणून केंद्रीय पावण्यार यत्न चल्ल्यात, मात ते खातीर आदी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक जावंक जाय। ही प्रक्रिया तडीक लायतले जाल्यार आरक्षणाविशीं बारीकसाणी आदी सुटाव्यो जावंक जाय। ते नंदरेन गृहमंत्री अमित शाह हांचे बरोबर शिष्टमंडळाचें उलोवप जालां। ह्या प्रश्नाचेर संवेदनशीलता दाखोवन गृहमंत्र्यांनी प्रश्नाची तड लावपाचें उतर दिलां, अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टावरवीं दिल्या। वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू जावच्या आदीं अनुसूचित जमाती विशीं पुनर्रचणूक आयोगाची नेमणूक करपाची प्रक्रिया पुराय जातली, अशें उतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी गोंयच्या शिष्टमंडळाक दिलां, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। येता त्या लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस आनी आम आदमी पक्षाचे दिल्ली आनी गोंयांतल्यो सुवातो वांटप जालां। गोंयांत लोकसभेच्यो दोनूय सुवातो काँग्रेस पक्ष लढयतलो हें निश्चित जालां। काँग्रेसीचे खासदार मुकुल वासनीक हांणी नवी दिल्लींत खबराकारांचे परिशदेंत ही घोशणा केली। दक्षिण गोंयच्या सुवातेचेर गोंयच्या आम आदमी पक्षाचे आमदार वेन्झी विएगश हांणी दावो केल्लो। गोंयांत काँग्रेसीचे प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर आणि आम आदमी पक्षाचे फुडारी अमित पालेकर
हांणी एकठांय खबराकारां मुखार ही घोशणा केली. भाजपा आड हेर विरोधी पक्षांनी हे युतीक तेंको दिवचो असो उलो काँग्रेस आनी आपाच्या फुडाऱ्यांनी मारला. Right now as of today, but I would say that Yuri would be a very good candidate. Why not? He's a leader of opposition. His knowledge is immense. He's a good legislator, and I think young legislator. Why not? Why not Yuri? I mean, it is for ultimately Congress party to decide as to who will be the candidate. Our opinions will matter because we are part of India Alliance bloc, but my vote will surely go for Yuri if he is going to be a candidate. भारतीय जनता पक्षान आप आणि काँग्रेस पक्षाच्या ह्या युतीचेर खर टिका केल्या. एका तेंपार आप भ्रष्टाचाराचे आरोप काँग्रेसीचेर करतालो. आयज हे दोनूय पक्ष एकामेकांच्या गळ्यांत गळो घालून वेंचणुकेंत देंवल्यात अशी टिका भाजपाचे दिल्लीचे फुडारी मनोज तिवारी हांणी केल्या. चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती. उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं. जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं. तो इनका चरित्र अब समझ में आ रहा है. देशातल्या पहिल्या बुलेट ट्रेनीच्या प्रकल्पाचो मुंबईत मोठ्या नेटान वावर सुरू आसा. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी प्रकल्पाक भेट दिवन वावराचे प्रगतीची पळोवणी केली. देशाची ही पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई सावन अहमदाबाद ह्या मार्गार धांवतली. जपानाक बरोबर घेवन भारत बुलेट ट्रेन तंत्रज्ञान विकसित करता. ये करीब 21 किलोमीटर की टोटल टनल है. इसमें से करीब 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे रहेगी. टनल बहुत ही चौड़ी टनल है. 13.9 मीटर मतलब करीब करीब 40 फुट के आसपास चौड़ी टनल है, जिसमें 2 लाइन रहेगी, एक लाइन अप और एक लाइन डाउन. 2 लाइन पे इसके अंदर हाई स्पीड रेल चलेगी. काम को स्पीड अप करने के लिए 4 जगह से काम एक साथ पैरेलल में स्टार्ट हुआ. 2 तो शाफ्ट है, एक एडिट है और एक फाइनल एंड. टारगेट अपना लिया हुआ है कि जो पहला सेक्शन इस हाई स्पीड का खुलेगा वो 2026 में खुलेगा बिटवीन सूरत एंड बिलीमोरा, और उसके बाद में एक एक करके सारे सेक्शंस खोलते जाएंगे. अगर ठाकरे जी की सरकार जल्दी से परमिशंस दे देती तो ये प्रोजेक्ट अब तक काफी आगे प्रोग्रेस कर गया होता, जैसा आपने गुजरात वाले सेक्शन में देखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आयतारा तांच्या आकाशवाणी वेले म्हयन्याळे मन की बात कार्यावळीत देशवासियांकडे संवाद साधतले. प्रधानमंत्र्यांचे मन की बात कार्यावळीची ही 110वी आवृत्ती आसतली. सकाळी 11 वरांचेर कार्यावळ सुरू जातली. कार्यावळीची वितरावणी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाच्या सगळ्या वाहिन्यांवरवीं जातली. खेरीज AIR न्यूज संकेतस्थळ आणि न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपावरवीं ही कार्यावळ वितरायतले. PMO आणि माहिती आणि वितरावणी मंत्रालयाच्या YouTube वाहिन्यावेल्यानूय ही कार्यावळ वितरायतले. हिंदीत वितरावणी जाल्या उपरांत ह्या कार्यावळीचो प्रादेशीक भाशांनी अणकार वितरायतले. रातच्या 8 वरांचेरूय आकाशवाणीच्या वाहिन्यावेल्यान प्रादेशीक अणकार वितरायतले. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. मन की बात है जन जन की. संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात. वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं. उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना?
14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। विसावपरांनी येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। गोंय शेतकी महोत्सव 2024 सांखळे रवींद्र भवनात आयज सुरू जालो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी महोत्सवाचे उक्तावण जाले। उक्तावण सुवाळ्याक शेतकी मंत्री रवी नायक आनी थळावी नगराध्यक्ष तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। 2 दीस महोत्सव चलतलो। तातूंत शेतकारां खातीर मार्गदर्शन करपी वेगवेगळी सत्रां आनी तंत्रगिन्यानाची प्रात्यक्षिकां आसतलीं। शेतकारांची संख्या वाड, उत्पादनाचे ब्रँडिंग, मोवाचे मूस पाळप, अळम्यांचे उत्पादन, कलमां, बियाणी तयार करप, किचन गार्डन अशी प्रात्यक्षिकां आनी प्रदर्शनाचो आस्पाव आसा। सरकार शेतकारां खातीर रोखडेच नवे शेतकी धोरण जाहीर करतलो। ह्या धोरणाचो शेतकारांक फुडाराक मोठो आदार जातलो अशें मुखेलमंत्री ह्या वेळार उलयले। शेतकाराक जी क्रायटेरिया आसा, आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हाज्या मार्फत 200 जाणांचे सोलार पंप सँक्शन जाले। त्या 200 जाणांक सोलार पंप फ्री ऑफ कॉस्ट फुडल्या 8 ते 10 दिसाच्या भितर कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं तांकां तेंची सँक्शन लेटर मेळोन तो सोलार पंप, म्हणजे तुमकां सोलार पंप विकतूय घेवपाची गरज ना आनी तुमकां ताच्या खातीर इलेक्ट्रिसिटी बिलूय फारीक करपाची गरज ना। जशें आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान सांगलें, तुमी फक्त शेत लावपाची तयारी दवरात आनी तुमकां कितें तेंको जायो हो आमच्या झेडिओ ऑफिसाक सांगात, तो तेंको तुमकां दिवपाची तयारी ताजी आसा, आमच्या डिपार्टमेंटाची आसा। शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी गोंय सरकार आनी केंद्रांतले मोदी सरकार शेतकारां खातीर चालीक लायता त्या वेगवेगळ्या येवजण्यां विशीं म्हायती दिली। म्हणल्यार आयज आमकां आनंद जाता, कित्याक आमच्या गोंयांत इतले प्रोत्साहन आमी शेतकऱ्यांक दिलां। मुख्यमंत्र्याचें हें आसा की आमी शेतकऱ्याक पयलें हें करपाक जाय आनी मागीर दुसरें, पयलीं शेतकऱ्याक आमी हें दिवंक जाय, मदत केली कितें। आनी ही शेती ज्यो जमनी आसा आमच्यो त्यो आमी राखून दवरपाक जाय, जाल्यार कोण दवरतले? शेतकरी। म्हणजे तेजें एक आसा की शेतकऱ्याक आमी पयलू मजबूत करपाक जाय आनी शेतकरी मजबूत जातले अशें तरी म्हाका दिसता। म्हणजे आमी आयज पासून आमी करतात, आमी हे आग्राचे पॉलिसी करता आनी आग्राचे पॉलिसी करता आसतना तितून सगळ्या शेतकऱ्यांक हें केलें, सांबाळून घेतल्यात आनी तांकां मदत करपाची खुबशे तितून मदत जातली शेतकऱ्यांक, सगळ्या शेतकऱ्यांक। शेती तेजी जमनी कित्याक जायना, कित्याक पीक येना आनी कितें येना, सगळे तरेची मदत ते आमी ते पॉलिसी हें करतले आनी ती रोखडीच पॉलिसी केल्या ती आमी रोखडीच मुख्यमंत्र्याक दितले। येता त्या लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक प्रभाऱ्यांची बसका नवी दिल्लीत पक्षाच्या मुख्यालयात आयज जाली। पक्षाचे अध्यक्ष JP नड्डा हांच्या येजमानकेंत जाल्ले हे बसकेंत पक्षाचे संघटन मंत्री BL संतोष हेवूय वांटेकार आशिल्ले। भाजपान हे खेपे पक्षा खातीर 370 सुवातो जाल्यार NDA आघाडीच्यो 400 वयर सुवातो मेळोवपाची मोख दवरल्या। हे नदरेन फुडल्या 100 दिसांच्या पक्षाच्या रणनिती विशीं आयचे बसकेत चर्चा जाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां तिसरे खेपे प्रधानमंत्री करपाचो निश्चय ह्या बसकेत जालो। केंद्र सरकारान नुस्तेमारांच्या मरणाचेर घराब्यांक लुकसाण भरपाय 1 लाख रुपयावेल्यान वाडोवन 5 लाख रुपया केल्या। केंद्रीय नुस्तेमारी, जनावर सांबाळ आनी दूध उत्पादन वेवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला हांणी ही म्हायती दिल्या। ते कोलकातात 13वे भारतीय नुस्तेमारी आनी एक्वाकल्चर फोरमाच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयताले। किसान क्रेडीट कार्ड सेवा सरकार सुरू करतलो अशें मंत्री रुपाला हांणी सांगलें। हमासा आड संघर्षात इस्रायलाच्या पुनर्निर्माणाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। ह्या वावरात इस्रायलान भारताकडल्यान बांदकाम मळार कुशळ कामगारांच्या श्रमीक बळाची मागणी केल्या। उत्तर प्रदेशांतल्यान 10,000 कामगारांक इस्रायलाक धाडपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। सध्या 5,000 कुशळ कामगारांची चांचणी जाल्या आनी ते वचपाक सज्ज आसात। फुडल्या 5,000चे खेपे खातीर इस्रायलाच्या अधिकारी भारतात येवन 28 फेब्रुवारीक कामगारांक वेंचून काडटले। उत्तर प्रदेशाचे श्रम मंत्री अनिल राजभर हांणी ही माहिती दिल्या। पूज्य प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जिस तरह का संबंध दोस्ताना बढ़ा, तो हमें खुशी है कि हमारे कामगार इजराइल के निर्माण में
सहयोगी बन रहे हैं। तो इजराइल ने डिमांड किया है, मैं 5,000 कुशल हमारे जो कामगार हैं उनको भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बाकी 5,000 और कामगार हमको भेजने हैं, वो हम आवेदन ले रहे हैं कामगारों से, उनके भी आवेदन आ जाएंगे। तो 28 तारीख से उनके भी एक टेस्टिंग का कार्यक्रम है जिसमें इजराइल गवर्नमेंट के अफसर आने वाले हैं, वो कार्यक्रम चलेंगे। तो सब मिला जुला कर उत्तर प्रदेश से हम 10,000 से भी ज़्यादा अपने कुशल कामगारों को इजराइल हम भेज रहे हैं। भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीची आणि नरेंद्र मोदी सरकार हांच्या फुडारपणाची संवसारीक पावण्यार तुस्त जायत आसा अशें रे डालियो हांणी सांगलें। अमेरिकेचे गुंतवणूकदार आणि हेज फंडाचे व्यवस्थापक रे डालियो हांणी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीची आणि नरेंद्र मोदी सरकाराच्या फुडारपणाची संवसारीक पावण्यार तुस्त जायत आसा अशें सांगलें। अमेरिकेचे गुंतवणूकदार आणि हेज फंडाचे व्यवस्थापक रे डालियो हांणी संवसारीक पावण्यार भारताच्या हे प्रगतीची तोखणाय केल्या। सध्याचे परिस्थितीत भारत संवसारीक पावण्यार सगळ्यात बरे स्थितीत आसा, हाचे श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाक वता अशें तांणी सांगलें। सगळ्या मळांनी भारत प्रगती करता, मध्यमवर्गीयांची येणावळ वाडटा, मुळाव्यो सुविधा आणि शिक्षण सुविधांच्या मळार भारताची उदरगत तोखणाय करपा सारकी आसा अशें रे डालियो हांणी म्हळां। डिजिटलायझेशनाच्या मळार भारत विकसीत अर्थवेवस्थांच्या खान्याक खानो लावन फुडें सरता। अहवाला प्रमाण अमेरिका आणि चीना उपरांत भारत तिसऱ्या पावण्यार डिजिटलायज देश म्हणून फुडें सरता। भारताच्या डिजिटलायझेशनाचो नेट जापान आणि जर्मनी परस चड आसा अशें हो अहवाल सांगता। सरकारान कुंभारजुव्यांत आतां कृषी सेतू उबो केला। आयज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी कृषी सेतूचे लोकार्पण जालें। पणजी अटल सेतू, ज्ञान सेतू आणि योग सेतू उपरांत हो चवथो सेतू। 3 कोटी खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या सेतूचो शेतकारांक यो वच करपाक उपेग जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। कृषी सेतू हो आज उक्तावण केले, त्या खातीर हांव खरोखरूच GSIDCचे वतीन आमचे कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर सगळे जाण हांगासर आसा, तांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता। एप्रॉक्सिमेटली 3 कोटी खर्च आमी केला, बट 3 कोटीचे भात तुमी फुडल्या दिसांनी लावन तुमच्या घरात येवपाक जाय, तेन्ना आमच्या शेतूचे पयशे भरले अशें हांव समजतलो। म्हणून सगळ्या शेतकारांक सांगता, 3 कोटीचे भात तुमच्या घरान जेन्ना पावतले तेन्नाच आमचे पयशे भरतले, नाल्यार आमचे पयशे भरचे ना। नरेंद्र मोदी सरकार शेतकारांक न्याय मेळचो, तांचे उत्पन्न वाडचे म्हणून दीस रात वावुरता। ह्या सरकाराच्या कार्यकाळात खाद्यान्नाच्या पिकावळीचेर विक्रमी MSP वाडला। शेतकारांक नव्यो नव्यो कल्याणकारी येवजण्यो सुरू केल्या, अशें आसतना दिल्लीत शेतकार कित्याक आंदोलनां करतात हें आपल्याक कळना अशें मुखेलमंत्री ह्या वेळार उलयले। 2014 पयलींचो इतिहास काडून पळयात की शेतकऱ्यांच्यो आत्महत्या ह्यो मिनिमम सपोर्ट प्रायस उदका खातीर, लायटी खातीर आज जर पळयत म्हणजे कुसुम ही योजना शेतकऱ्यांक फुकट आमी सोलार पंप दिता, अश्यो वेगवेगळ्यो योजना कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत देशात माननीय मोदीजी दिता। पण म्हाका खबर ना ते थंय कित्याक बसल्या आनी कित्याक आंदोलन करता ते, पण निश्चित रित्या तेंच्यांनी बऱ्या पद्दतीन उलोवन हो विशय सोडोवचो। आमचो कृषी प्रधान देश आसा आनी पयले फावटी देशाक म्हणजे कृषीक आनी हो देश आत्मनिर्भर करपी, हो देश स्वयंपूर्ण करपी असो आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी मेळ्ळा। तांच्या नेतृत्वाच्या सकयल वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांचे विशय सुटल्या आनी म्हणून तर आमच्या डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात शेतकऱ्या खातीर सुद्धा वेगळो पूल जाव येता हे देशात उदाहरण आसा, फक्त आनी फक्त शेतकऱ्या खातीर। ताचें नांव आमी कृषी सेतू दिला म्हणून, आनी ताचो उपयोग तुमी सगळ्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन करचो। आसाम सरकारान मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी अधिनियम 1935 फाटीं घेवपाचो निर्णय घेतला। गुवाहाटी राती जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेत हो निर्णय जालो। ह्या कायद्या सकयल मुस्लिमाची विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी करपी 94 प्रबंधकांक ते सेवेंतल्यान काडल्यात। तांची पुनर्वसणूक म्हणून सरकार तांकां दरेकी 2 लाख रुपयांचो आदार दितलो। हो कायदो फाटीं घेतिल्ल्यान राज्यांत बालविवाहाक आळाबंद येतलो अशें मुखेलमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हांणी म्हळां। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। शबलू की काय लालन की जात चमशारे। Whoa! So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। क्या बात। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसावप्राणीकार पोळ्या मुखावेली खबरो। गोंयांत शिगमोत्सवाचे वेळापत्रक जाहीर जाला। राज्य पर्यटन खाते तालुको पावण्यार शिगमोत्सव घडोवन हाडटा। 26 मार्चात सावन शिगमो सुरू जातलो। 26 मार्चाक फोंड्या, 27 मार्चाक कळंगुटे, 28 मार्च सांकळे आनी दिवचल, 29 मार्च वाळपय, 30 मार्च पणजे, 31 मार्चाक पर्वरी, 1 एप्रिल पेडणे काणकोण, 2 एप्रिल 3 एप्रिलाक वास्को, 4 एप्रिलाक मडगांव, 7 एप्रिलाक म्हापशा आनी सांगेर जाल्यार 8 एप्रिलाक कुंकळे शिगमोत्सव जातलो। राज्य पर्यटन खात्यान ही शिगमोत्सवाची कार्यावळ जाहीर केल्या। भारत आनी इंग्लंडा मजगती चालू आशिल्ल्या कस लावपी क्रिकेट खेळाचे माळयेंत तिसऱ्या खेळाच्या दुसऱ्या दिसा भारताच्यो 7 गडे वगडावन 219 धांवड्यो जाल्यात। त्या आदी इंग्लंडाचो डाव 353 धांवड्यांचेर सोंपलो। अजून इंग्लंडाची भारताचेर 134 धांवड्यांची आघाडी आसा। रांचीत JSCA मैदानाचेर आयज इंग्लंडाचो खेळ सकाळी 7 गडे वगडावन 302 धांवड्यावेल्यान फुडें सुरू जालो। इंग्लंडाचे धावसंख्येत जो रुटाच्या शेकड्याचे मोठे योगदान थारले। भारत हे खेळामाळेंत 2-1 आघाडी घेवन आसा। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद आसा। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। देशाचे शेतकी मळा घटमूट करपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेतकी सहकारी पतसंस्थां खातीर वेगवेगळे उपक्रम लायले चालीक। 18,000 PACचे संगणकीकरण, शेतकी मालाक 500 गुदाव। छत्तीसगडात प्रधानमंत्र्यांनी 34,000 कोटी रुपया खर्चाचे प्रकल्प लायले चालीक। 1600 मेगावॅट लारा थर्मल प्रकल्पाचे लोकार्पण। गोंय, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्राक वीज पुरवण। आसाम सरकारान मुस्लिम विवाह आनी घटस्फोट नोंदणी कायदो घेतलो फाटी। 94 प्रबंधक सेवा मुक्त। राज्यात बालविवाहाक येतलो आळाबंद। मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उलयले। गोंयांत फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षणा खातीर पुनर्रचना आयोग नेमपाची प्रक्रिया वेंचणूक आचारसंहिता लागच्या आदीं। केंद्रीय घरमंत्र्यांचे गोंयच्या शिष्टमंडळाक उतर। आनी येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत गोंयांत आप आनी काँग्रेसीची युती। गोंयच्यो दोनूय सुवातो काँग्रेस लढटली। विरोधकांनी एकठांय येवपाचो काँग्रेस आनी आपाचो उलो। भारत आनी इंग्लंड हांचे मदीं चालू आशिल्ल्या चवथ्या कस लावपी क्रिकेट सर्तीच्या दुसऱ्या दिसा भारताच्यो 7 गडे वगडावन 219 धांवड्यो। इंग्लंडाची अजून 134 धांवड्यांची आघाडी। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात। त्या खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक
1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.